नमस्कार. यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वाईड या कार्यक्रम पळयत अशा सकळ वीक्षकांकय मोगानं स्वागत. एसेन्स ऑफ लायफ म्हणजे एक शब्दांतूची आमगेल्या जिवनांतू आमी जन्मा येतरी कसं कोरका कसं केल्लारी आमगेल्या जीवन सार्थक जाता म्हणजे एक अर्थस. म्हळ्यार आमी एक पण जल्लारी जीवनांतू खंयची उद्योग कोरनू ना खंयची व्यवहार कोरनू आमगेल पोट भरनू आमगेल्या घर बायल चेडू इतलेची म्हूण आमी एक लेखलारी तितली न्हय म्हणू आमकां आमगेल मालगड्यान म्हणलां. तांतूय जिवनांतू एक लायक उद्देश दवरनू त्या उद्देश आमगेल्या भारतांबेल्या सेव करता म्हूण आसलारी त्या राष्ट्र सेवे खातीर आमगेल जिवनाची एक समर्पण करता म्हूण आमी बाय सरलारी ताज्या किना होड विचार ना त्याग खंयचे ना. आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतू जन्म घेवनू आजी मिलिट्रींतू एक लायक जबाबदारीक पविल तसल्या कापू श्रीधर शेणे आजी आमगेलो टसाची तांगे लागी तांणी हें मिलिट्रीक सेरवच्याक मुख्य कारण कसल्या आनी तांगेल जिवनांतू आत्तां तांकां मेळ्ळां तसले एक जबाबदारी लेफ्टिनेंट ह्या कितले म्हत्व आसा आनी तांणी सांगचे एक प्रेरणादायक उत्तर आमगेल समाजाच्या युवा वर्गाक कितले रितीरी एक आशा किरण जाता ह्या पुरा आमी आयकुका द एसेन्स ऑफ लायफ त्या विचारांतू आज इल्लोच्याक स्वता कापू श्रीधर शेणे आसता तांकां कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. नमस्कार. मस्त खूश जाता कसं म्हळ्यार आयचे दिवस म्हणटाना आमगेल्या समाजांतू ना खंयचे एक युवा वर्ग घेतल्यार उद्योग म्हळ्यार मेडिकल ना इंजिनियरींग ना CA असलेची जावका म्हणून सारस्तानाची एक मनान दवरन आसताची भोवशा तांगेल्या आनम्मा ना तांगेल्या रिलेटिव्स तशी तांकां जावच्याक एक वाड्डोन आसताची जाल्यार तांतूय तुमी एक सेनेक सेरवका म्हणटाना त्या मस्त खूश जाता. आज तुमकां पळयतना आमकां आमगेल्या समाजाक एक युवा वर्गाक एक रोल मॉडेल मेळ्ळें तशें दिसता आसा. कसं म्हळ्यार सैन्य म्हळ्यार तशी तांचो सुलभेरी आमी फिल्मांत पळयतना आमकां चंद दिसता ना तांकां येद्रा पळयतना गौरव मस्त येता जाल्यार तांचो सेरवूच आसा पळय म्हळ्यार हांव एक सैनीक जावका एक मिलिट्रींत सेरवका म्हूण आसा पळय त्या सान विचारू खंडीत न्हय. तांतूय तुमकां लेफ्टिनेंट तसलें एक पोजिशन मेळ्ळां म्हळ्यार त्यावेळी तुमकां आतां 22 इयर्स मात्र सान प्राय शिकून जाल्ला मात्र ह्या प्रायर एक हॉड पोजिशन मेळ्ळां आमकां फस्ट ऑफ ऑल तुमकां आमी सगळे आमगेल्या GSP समाजा तर्फेन आनी यूथ ऑफ GSP तर्फेन तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटाची. ग्रेट वर्क. काही त्या लेफ्टिनेंट म्हणजे तुमगेलें नांवां वाटू सेरवताना कितले कुशल त्या दिवस. हांव नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी जॉयन जालोलो 2019 हांव म्हगेलें सेकंड PUC करतरी तदनंतर 3 वर्स नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी पुणे हांगा ट्रेनींग केलें. थंय हांव आर्मी कॅडेट जावन ट्रेन केलें. तदनंतर 1 वर्स इंडियन मिलिटरी अकॅडमी देहरादून हांगा 1 वर्स ट्रेनींग करतरी पयलीं 9 डिसेंबर 2023 ह्या दिवसाक आमगेलें पासिंग आउट परेड जावन तदनंतर आमगेल्या पिपिंग म्हूण एक अंतू प्रोग्रामांतू आय वॉज डिक्लेअर्ड एज अ लेफ्टिनेंट. सो दॅट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मोमेंटस ओकेजन म्हूण हांव म्हणत म्हाका इता म्हळ्यार त्या दिवसू म्हाका 4 वर्सां ट्रेनींग करतरी ते 4 वर्स केलेले कश्ट त्या दिवस एक ते फल दिलेलें म्हणके खुशी जाल्ले. आनी त्या मात न्ही आनी मुखार हांव सर्विसांतू एक आर्मींतू सर्व कोर येता म्हळ्यार एक खूश आशिल्लें आनी आनमाल तोंडार हांस पळोवन तांगेले ते प्रायड पळोवन आनीक येता चड खुशी जाल्लें म्हूण. ओके म्हळ्यार तांणी ते आयले की डेराडूनाक लास्ट दिवस तो म्हळ्यार एनावन्स करचे वेळार वय तांणी आयले थंय तांगेले तांणी येवन म्हगेलें त्या पासिंग आउट परेड आनी पुरो पळयला. ओके तशें जाल्यार तुमी आतां म्हणलें PUC जातरी NDA म्हूण एक सेरवलीची म्हूण नॅशनल डिफेन्स अकाडेमीक नवं त्या कशी म्हळ्यार PUC जाल्या तक्षण खंयची घेवका म्हूण आसा कितें PUC एक सब्जेक्ट कसले आसा की ना खंयचे सायन्स कॉमर्स कसले घेवन वचीत कशी. NDA म्हळ्यार नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी हांगा हें एंट्री पावच्याक UPSC NDA रिटन म्हूण एक एग्जाम कंडक्ट करता. ह्या एग्जामांतू नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी पुणे आनी इंडियन नेवल अकॅडमी एळिमला केरळांतू हे 2 अकॅडमी वत तशी हे रिटन एग्जाम दिवेत आमी. त्या रिटन एग्जामांतू मॅथ्साचे आनी जनरल एबिलिटी पेपर आसता. तशी
UPSC 12th नंतर कंडक्ट करता. एप्रिल आणि ऑक्टोबरांतू 2 पाटी एग्जाम असता. तशी तावळी 12th खंयचे सब्जेक्ट असल्यार वच्चे येता, बट सायन्स बॅकग्राऊंड आशिल्ल्या स्टुडंट्सांक ಸ್ವಲ್ಪ सुलभ जाता. इता म्हळ्यार तांतू मॅथ्साचे एक क्वेश्चन पेपर विंगड जावन आसता आनी त्या मातनी आमगेले जनरल एबिलिटी पेपरांतूय सायन्सांतू ಸ್ವಲ್ಪ चड वेटेज आशिल्ली देखून तसल्या सायन्स बॅकग्राऊंड स्टुडंट्स आशिल्ल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ सुलभ जाता. ओके. आता श्रीधर शेणय कसं म्हणणार तुमगे ल्हान प्रोफेसर वय तशें आसतना घरांत एक विंगड एटमॉस्फियर आसता. म्हळ्यार हांव मिलिटरींत आसून पुत्तान मिलिटरी, नान फिल्म फिल्डांत आसून पुत्तान फिल्मा येवचें तें नॉर्मल जावन आसता. हांव डॉक्टर आसल्यार पुत्तान डॉक्टर जेवचें म्हण तुमगेलें एंटायर विंगड कशें आशिल्लें तें रेस्पॉन्स तें तुमी सुरवे दिवस मिलिटरी सेरूका म्हूण लेखिल्ल्या तूं लेखील वेळू मागीर आनी अम्मा सांगिल्लो वेळू तें कशें आशिल्लें? हांव मिलिटरी वचूंक म्हळ्यार मस्त फूड लेखून आशिल्लो. बट हांव तशें कांय एक सान आसतनाच म्हळ्यार हांव 8th 9th स्टँडर्ड आसतना तावळ हांव लेखिल्लें. ताजे नंतर बट हांव कोणाक अशी सांगनी. हांव 12th नंतर पुरा एंट्रन्स एग्जाम दित आशिल्लो. IITचे नीट JEE त्या पुरा दिला. ताजे टूची हांव म्हाका सांगला हांव UPSCचे एक रिटर्न एग्जाम दिता आसा म्हणून. तांणी तावळी जायत तूं पुरा रिटर्न एग्जाम खंयची दितास की दी म्हळ्यार दिची. तशें गोत नाशिल्लें म्हणजे गोतच तांकां UPSC म्हणून गोत आशिल्लें, एक्झॅक्टली आर्मी म्हणून तांकां एक आयडिया नाशिल्लें. तशें हांव मागीर ते बेंगलोर आशिल्लें थंय वचून त्या रिटर्न एग्जाम दिलें. ताजे नंतर ते पास जालो. पास जातरी सप्टेंबरांत मागीर सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड म्हणून एक इंटरव्यू आसा. एक आर्म्ड फोर्सेसांतू डिफेन्सांतू आमी एक ऑफिसर जावका जाल्यार एक मॅन्डेटरी इट्स एन इंटरव्यू ते ओवर अ पिरियड ऑफ 5 days तांणी कंडक्ट करताची. तांतू आमगेल्या वेरियस पर्सनॅलिटीचे एस्पेक्ट्स आमी एक सान हेजार ते एक कितले आमगेली रेस्पॉन्सिबिलिटी आमी ते बेर कोरत की म्हळ्यार एक टेस्ट करूंक ते एक इंटरव्यू. तशी त्या कॅरेक्टर टेस्ट करता कशें एक मनीस आसता म्हणून. तशी त्या इंटरव्यूवा वचून तेय पास जालो. ताजे नंतर मेडिकल टेस्ट आशिल्ले तावय पास जावन फायनली मेरीट लिस्टांतू म्हगेलें नांव येयलें. तशी त्या मेरीट लिस्टार नांव येतना हांवें म्हाका सांगलें ह्या आतां ते कन्फर्म हांव वचचें म्हणून. तांणी म्हाका सांगलें तूं वापस तेजेरी ಸ್ವಲ್ಪ योजन करी. इता म्हळ्यार आमी तसले कॅरियर वचचें ಸ್ವಲ್ಪ उणें. तशी तूं अशी वतना तुका ते तोंदरी जावचें नजा मागीर वच्चे फुडें एक पाटी तूं डिसायड करी नंतर वच म्हणून. बट हांव तावळी हांव गट्टी कोन्न घेतिल्लें हांव हांगा वचूंका म्हणून. तशें ताजे नंतर हांव वतना तांणी म्हाका फूल सपोर्ट केलो. म्हळ्यार एकलो पोतू म्हळ्यार नॉर्मल जावन तुमकां गोत आसा हांव जाल्यार एकलो पोतूची तसं खंयचे एक फील्ड वत म्हणटना 2 पंत 3 पंत 10 पंत आलोचन करी म्हणटाची. तशें कसं लास्ट के फील्ड तुमगे कशें घराचें एटमॉस्फियर कशें आशिल्लें? आमगेले घरकट कशें म्हळ्यार हांव NDA वचचे फुडें 6 म्हयनो BSc करता आशिल्लो केमिस्ट्री बॉटनी झुऑलॉजींतू. ह्या कशें म्हळ्यार म्हगेलें आनाले सब्जेक्ट हांवें म्हगेल्या प्रोफेसर इन एप्लायड झुऑलॉजी. तशें हांव तेंचे सब्जेक्ट घेवन म्हगेलें आनंद लेखले कशें म्हळ्यार हांव ते म्हगेलें BSc स्टार्ट केलें निमित्त हांव तांतू कंटिन्यू करच्या पुरो म्हणून. बट म्हगेलें कशें जालें म्हळ्यार म्हगेलें ते एग्जाम हांव एप्रिलाक दिल्लें दाखोवन म्हगेलें जॉयनींग आशिल्लें डिसेंबरारी NDA वचचे. तशी हांव ते BSc करता करता म्हगेलो इंटरव्यू पास जालो. ते करता करता मेरीट लिस्ट येयलें. तावळ हांव तांकां सांगलें म्हगेलें इंट्रस्ट कशी म्हळ्यार म्हाका आर्म फोर्सेसारी वचूंका. तशें तावळी तांणी ಸ್ವಲ್ಪ तांकां तें अप्रिहेन्शन आशिल्लें. इता म्हळ्यार आमगेल्या हांगा ह्या एरिया दाखून दक्षिण कन्नड जावो नाव्या आमगेल्या समाजा दाखून तितले एक जन आर्म फोर्सेस वचचें म्हणना. तशी आमगेल्या जनाक मिसकन्सेप्शन्स चड आसा आर्म फोर्सेस अशी तशी म्हणून. बट म्हाका तें क्लॅरिटी आशिल्लें. तशें हांव तांकां सांगलें ना ते इट्स अ गूड ऑप्शन हांव थंय वचूंका. तुमकां मागीर हांव वतरी तुमकां तें कळटा तें लायक की न्हय म्हणून. तशें तावळ मागीर तांणी म्हाका सांगलें तूं पळय. इता म्हळ्यार आमी अशी डिसिजन घेतना हांव म्हगेल्या हांगा स्टडीज हांगा सोडून खंय वचचें म्हळ्यार तें एक रिस्क. इता म्हळ्यार मागीर त्या म्हाका तें मन जाय न्ही म्हळ्यार वापस येतरी हांव वापस हांव 0 दाखोवन स्टार्ट करूं. ताका तांकां तें एक भंय आशिल्लें. बट हांव थंय वतरी तांकां हांव घेतिल्लें डिसिजन म्हणून तांकां तावळी दिसतास. वय ओके. आतां कशें म्हळ्यार तुमकां ना तुका ह्या फस्ट दिवस कशें म्हळ्यार
आतां फिल्म पळयतना मिलिटरीच पळयतना आमकां एक सान आसतना दिसता हांव तशें जावं म्हूण जाल्यार हो तरी अपास आमकां त्या आमगेलें म्हळ्यार मन विंगड विंगड डायवर्शन शिफ्ट जावन आसता जाल्यार तुगेले मनान फिक्स केन्ना लागून आशिल्लें मागीर तूं चेंजच जायनी मिलिटरी सर्व का म्हणचे त्या मनान तूं कशें येवन बसल्या म्हूण हांव 6th 7th अशी क्लासार येतना हांव इंजिनियर डॉक्टर असेल म्हळ्यार असल टायपा कॅरियर म्हाका कसले टायपा सर्वीस जाय म्हूण आशिल्लें आमगेल्या IAS IPS आमी UPSC दिवन वता तसल सर्विसीस तसल कसले वचूं म्हूण आशिल्लें त्या टायमार आर्म्ड फोर्सार कशें आमी जॉयन जावेत ताजी म्हाका एक आयडिया म्हळ्यार लायक समन आशिल्लें इता म्हळ्यार हांगा ताजे अवेरनेस ಸ್ವಲ್ಪ उणें तशी आमगे लागीं हेकड तेकड जन आसल्यार आमकां तें पळोवन आमकां कळटा आमी अशी जावन आर्मी वचचें म्हूण बट त्या टायमार म्हाका नाशिल्लें बट ताजे नंतर हांव 8th 9th स्टँडर्ड आसतना NCC सर्वलो NCC सर्व तरी म्हाका आर्म फोर्सां कशें वचचें म्हूण पुरो केलो आयडिया येयलें तावळी हांव ताजे नंतर ताजे प्रकार प्रिपेर कोरया म्हणून हांव ಸ್ವಲ್ಪ त्या दिकान ओरियंट जावन आर्म फोर्सां वचा म्हूण हांव मन केलेलें NCC म्हळ्यार केन्रान तूं सर्व लागलो वय सो कितले तुका हेल्प जाल्लें ह्या NCC आनी प्लस केन्रान तूं म्हळ्यार लायक शिक्षण हांव केन्रान तूं म्हगेलें LKG दाखून 10th स्टँडर्ड ते हांव केन्रान शिकिलो तावळी हांव 8th आनी 9th स्टँडर्डार NCC जॉयन जालोलो आतां NCC जॉयन जावका म्हूण जाल्यार ते केन्रान तशें टिचर्सांनी मस्त एनकरेज केल्लें आनी त्या मात न्ही केन्रान कशें म्हळ्यार एक ते वॅल्यू सिस्टम आनी तांणी डेवलप केलेलें तें आमकां ते आमगेले भितर आशिल्लें आमकां कळना बट ते आमी इंटरव्यूवान तूं वतना ते आमगेले कॅरेक्टरान रिफ्लेक्ट करता पण ते आमकां दिल्लें शिक्षणा निमित्त म्हूण हांव सांगता आमगेले बेज लायक आशिल्लें देखून आमी मुखार चोवन वतना ते आमकां हेल्प जाता म्हूण सांगता केन्रान मस्त हेल्प केलें वय आनी दोनीच कशें म्हळ्यार 8th 9th स्टँडर्डार हांव NCC आसतना ते NCCन तूं आमी आमगेले सिनियर्सां लोट तूं कशें बिहेव करचें ताजे नंतर आमी जुनियर्स जाता आमगेले जुनियर्स आसतना आमी तांकां कशें ग्रूम करचें त्या पुरो शिकून तांतूं ते लिडरशीप स्किल्स आमगेले उठान येता आमी ते शिकच्याक मन केल्यार मस्त पुरो शिकयता म्हूण म्हाका दिसता आतां नॉर्मली कसं म्हळ्यार आतां कूर्ग तसले एक डिस्ट्रिक्टान तूं चमकला रे ते प्रति एक फॅमिलीन कोण एकलो ना एकलो मिलिटरींत आसता तशें तांकां गोत्त आसता मिलिटरीचें म्हळ्यार कशें तें वातावरण कशें आसता ते सर्वीस चॅलेंज कशें आसता प्रमाण तर हांगा आमगेले कोस्टल बेल्ट स्पेशली दक्षिण कन्नडा उडुपींत पुरा बारी उणें आमी कसला असल एक अप्रुपाच्या क्षेत्रांत पांय दवरका म्हणटाना खंय ते म्हळ्यार हांगा खंयचें एक सिलेक्शन हें जाता न्ही मस्त हांगाच जे उणें आसताच आमगेल्या 2 सावथ केनरा आनी उडपाचे ताका लागून मस्त येवच्या पुरोच नॉर्थ कर्नाटकाच्या पुरो सो तूं कोणा लागीं निमगेलो लस्की अशें सर्व म्हळ्यार आना मासोण बायचे कोणा लागीं गायडलायन्स घेतली लस्की तुका मिलिटरी सर्व केला कसा करता म्हण हांव NCC आसतना आमगेल्या AO म्हूण आशिल्लो ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल गिरेशन सिक्वेरा म्हूण तांणी हांगे मंगळूरचे जावन आशिल्ले तशें तांणी म्हाका तावडी गायड केलेलें आमी कशें जावन आर्म फोर्सार वचचें आनी आमी थंय वचून आमगे लायफ कशें आसता म्हूण तांणी तावळी म्हाका सांगिल्लें अशें तशी त्या म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जाली आतां तुमी पुण्याक चमकलेची ते NDN तूं म्हळ्यार नॅशनल डिफेन्स अकाडेमींत हें केलें डेराडून तूं प्रजाल्ला म्हळ्यार तुमकां वच्चे फुडें तितले त्या टफस्ट म्हूण दिसता आशिल्लें की ना टफ आसा की ना टफ ना म्हाका कसं आसा कितें सुलभेरी जाल्लें म्हगेले 4 वर्स चंदार जाल्लें म्हूण दिसलें की ना केन्नाय पूण एक पंता तुमगे आनमन म्हणल्यार पकने कश्ट जाला तूं वापस येवचे चान्सेस तसं खंयच्या मनांत येयलें की कशें त्या 4 years कशें आशिल्लें वच्चे पयस फुडें तें कशें आसता म्हूण आमकां गोत नाशिल्लें इता म्हळ्यार त्या एनवायरमेंटा विंगड आमी थंय कसो आसच्या पुरो म्हूण आमकां गोत नाशिल्लें बट म्हगेलें मात तें एक कसो आशिल्लें म्हळ्यार कशी आसो त्या 4 वर्सां हांव कोरलो करता वापस येवचें एक प्रश्न नाशिल्लें थंय वतरी म्हाका तें कळ्ळें आमी भायर दाखून पळोवचें एक भितर बट त्या कितलें टफ आसा म्हणून आमकां थंय वतरी कळटा NDA म्हळ्यार एक नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीन तूं ट्रेनींग करचें म्हळ्यार मस्तू कश्ट आसा इता म्हळ्यार आमी एक ऑफिसर जावन येवका जाल्यार आमी एक एट द एज ऑफ 22 years 23 years NDA दाखून पास आवट जाल्यार ऑफिसर जाताची तांणी त्या एक टेंडर एजार एक लेफ्टनंट जावन तांगेल अंडर आसचे इतली जाणां रेस्पॉन्सिबल जावका जाल्यार त्या रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हळ्यार एक विशय तांगेल भितर घालका जाल्यार मस्त ट्रेनींग आगात आसता आमगेल फिजिकल ट्रेनींग जावं नावे आमगेल भितर आसचे लिडरशीप क्वॉलिटी डेवलप करूंक त्या पुरो करच्याक आमी मस्त रिगरस ट्रेनींग आमकां आसता
मस्त नमना पनिशमेंट असता कसाने चुकी केल्या री त्या पुरा चुकी करना अशी इता म्हळ्यार आम्ही ॲज एन ऑफिसर तावळी ट्रेनिंगार चूक केल्या री एक पनिशमेंट मेळटा बट आम्ही एक ऑपरेशन असताना आम्ही इतले जाणां लीड करतना थंय एक चूक केल्या री कोणाले लायफा विशीं तशी जावन आमकां त्या चुकी करना अशी ते पनिशमेंट दिवन आमगेले त्या एक नमना पर्सनॅलिटी तू त्यांनी घाण सोडताची त्या एक लिडरशीप क्वालिटी जेवो नाव त्या डिसिजन मेकिंग क्वालिटीज असो त्या ओके सो फिजिकली आणि मेंटली मस्त स्ट्रॉंग जावन आसता त्या ट्रेनिंग टायमार नवे फिजिकली आणि मेंटली एंड तू आम्ही थंय वतरी आमगेले फिजिकल टेस्ट असता ते क्लियर करूक त्यांनी आमकां ट्रेन करताची ते आमी ट्रेन करता तशी आमी त्या आमगेले मनस्थिती तशी आसका आमी तितले मेंटली टफ जावन आसका सो दॅट वी कॅन कंप्लीट द ट्रेनिंग बट आमी तशें म्हणून वच्चे ना अशी म्हण न्ही आमी कोणे एक एवरेज आमी आर्मी वच्चे जाल्यार आमकां वच्चे पयस फुडें कशें फिजिकल त्यांनी चॅक करनाची म्हळ्यार एज एन ऑफिसर वेन यू आर जॉयनिंग एन आमगेले फिजिकल पॅरामिटर्स तितले कांय चॅक करनाची थंय वतरी त्यांनी एनकरेज करून त्यांनी आमकां ते ट्रेनिंग तशें दिताची आमगेले कशें आसका म्हळ्यार त्यांनी रिनल ट्रेनिंग घेवन आमी तितले कम्पिटंट जावका म्हणून आसका ओके आतां नॉर्मली खंयचे एक कोर्स आसा वताना आतां SLC जाता रे PUC म्हणटाना सायन्स की कॉमर्स की म्हणटानाची तुमी ನಮ್ಮ ಮಾತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ना फ्रेंड्सय एक मुखार कसा घेतराय म्हणजे एक घालता आसताच मनांतूय तांतूय तुमी मिलिटरी तूं सर्वता म्हणटाना तुगेल किना चेड तुवें आनंद किना चेड रिलेटिव्सांना तुगेल पोतू मिलिटरी सरवला काय म्हण एक मनेची मनान सांगून तांकां भंय चेडोत तसल खंयचे एक परिस्थिती आयला की ना आमी आर्मी जॉइन जाता म्हणटना आमगे रिलेटिव्स फ्रेंड्स पुरा जाणांनी एनकरेज केला इता म्हळ्यार अशें कॅरियर ऑप्शन हांव चूज करता म्हणटना मस्त जाणां खुशी जाल्या तांकां म्हळ्यार पुरा जाणां इंजिनियर डॉक्टर पळोवन तांकां ते पूर जाला तशी कोणे एक विंगड अशी कॅरियर पळयता म्हणटना तांकां ते खुशी जाला पुरा जाणांनी एनकरेज केला ओके आनीक एक तुका लायक एक गट्टी हें मेळ्ळा सपोर्ट मेळ्ळा ओरिजिनला वय आनी कसं म्हळ्यार एक मिलिटरी सर्वचे फुडें आनी मिलिटरी सर्व तरी तुगेले एक इमेज नातलें तुगेलें एक व्यक्तित्व म्हणटात ना पर्सनालिटी म्हणटाची कसले चेंजीस जाला की म्हळ्यार तूं फुडें कशें आशिल्लो म्हळ्यार नॉर्मल चेडू कशें आसता पळय तशें मिलिटरी तुका ते गांभीर्यते ना तुगेले सिरियसनेस ना तुगेलें एक एंटायर स्ट्रक्चरच विंगड दिसता म्हळ्यार आमकां तुका 22 वर्साचे त्या तुगेल्यान तूं एक मस्त मेच्युर्ड तूं जाल्लो अशें दिसता प्राय मस्त सांज जाला चेंजीस जाला म्हण दिसता की आमी त्या NDA जावो IMA जावो ट्रेनिंग घेतरी आमी एक लेफ्टनंट जातना आमगेले भितर एक नमना मॅच्युरिटी येता त्या मात न्ही आमकां एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळेली जाता कशें न्ही एक काम करचें जाल्यार तें कशी रेस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेवका हांव तें काम करता म्हळ्यार येता त्या मात न्ही आमगेले फिजिकल फिटनेस मस्त इम्प्रूव जाता थंय ट्रेनिंग करता फिजिकल फिटनेस म्हळ्यार आर्मीन तूं जायची तशें त्या फिजिकल फिटनेस तांणी करूच म्हूण मात न्ही तें आमगेले भितर जातून एक फिट आसता म्हळ्यार एक मन आसता आनी ताजो टू डिसिप्लीन म्हळ्यार एक येता आर्मीन तशें तें डिसिप्लीन आमगेल्या डे टू डे एक्टिविटीजान ते तांणी म्हळ्यार प्रती टायमाक मस्त रेस्पेक्ट दिताची मिलिटरी म्हणटना आमी पळयला आसता खंयचे एक तुवें हाजे इंटरव्यू म्हळ्यार करेक्ट टायम म्हणता येयला नॉर्मली आमी हांव फुडें कडेन आसता न्ही मिलिटरी तांणी कोण येता म्हणटा टायमार येताच म्हळ्यार तांगेले त्या एक डिसिप्लीन तांकां तांगे लायफ थ्रू आवट कोर न्हू आशिल्लें सो तुका त्या डिसिप्लीन तुका लायफान तूं मुखार एक मस्त हेल्प जाता म्हण एक म्हाका दिसता आसा आनीक कशें म्हळ्यार तूं खंयची लेवला वचका म्हण काय ड्रीम आतां सूर जावन आसता नॉर्मली सांगता की ना की तूं जाल्यार कशी त्या तुगेलें एम कसो जाल्यार न्ही मिलिटरीन तूं ना तूं आर्मीन तूं म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಏಮ್ आसता हांव मुखार वचून आर्मीन जनरल जावका म्हणून आर्मी जॉइन जातना मस्त जाणां एम आसता म्हाका तसल कांय एम ना म्हाका हांव कितले चड सर्वीस दिवेता म्हळ्यार एक एम हांव जाल तितले चड सर्वीस करून जाल तितले एक ऑपरेशन्सार आनी इनवॉल्व जावन आसूं म्हूण म्हगेलें एक मनांत आसा ओके आनी असल प्लेसान तुजी सेव करता म्हण कसले आसा की म्हळ्यार केले जाणां ಕೆಲವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೆಲವು प्लेसस आसता आतां विंगड विंगड तुमकां गोत आसता की ह्या प्लेसान तूं चड चॅलेंजीस आसा चड हांव सेव करूं जाता म्हण तांचे खंयचे मनान सपन पडतस की म्हाका म्हळ्यार जम्मू काश्मीरान तूं सर्वीस चड करता म्हळ्यार एक मन आसा ओके आतां पयलीं डेराडून तूं फ्रेश ट्रेनींग म्हळ्यार ते ट्रेनींग जाल्लें मागीर तुका थंयचे लेफ्टनंट म्हूण तुका हें मेळ्ळें अवॉर्ड जाल्लें म्हूण सो ते बार विंगड विंगड कंट्रीचे जन म्हळ्यार आनी पुराय येयल्याची तांकां थंयचे लेफ्टनंट म्हूण अवॉर्ड केल्ले तशें आसतना ते कशें चलता डेराडूनाचे ट्रेनींग पिरियड्स मागीर ते ओवरऑल कसं म्हणटा
देहरादूनांतू विंगड एंट्रीचा प्रकार ट्रेनिंग असता. आता हांव एनडीए दाखून गेलेले निमित्त मेगेल थंय 1 वर्सा ट्रेनिंग आशिल्लें. तशीची डायरेक्ट एंट्री आसताची. त्यांनी CDS म्हळ्यार एक एग्जाम दिवन आर्मी एंट्री जाताची. तशीची टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्स एंट्री म्हणून आसा. त्यांनी BTech आनी केलेलं त्यांनी SSB दिवन तदनंतर त्यांनी IMA सिलेक्ट जावन थंय ट्रेनिंग करताची. तशी ओवर वेरियस पिरियड ऑफ टायम जन थंय ट्रेनिंग करता आसताची ओटूची. ताजे टू आमगेल कोर्सार कशें आशिल्लें म्हळ्यार फ्रॉम 12 कंट्रीज अरावंड 29 फॉरेन कॅडेट्स म्हणून आमी तांकां सांगचे. फॉरेन ऑफिसर कॅडेट्स म्हणून तांणी आमगेलो टू ट्रेन केला. तांणी आमगेलो टू ट्रेन करतना कशें म्हळ्यार आमी एक मुखार सून त्या कंट्रीजा वटू लायक एक रिलेशनशीप दवरका. ते दवरका जाल्यार तांगेल कॅडेट्स आमी ट्रेन करून आनी आमगेल आनी तांगेल मध्ये एज कॅडेट्स अँड ऑफिसर कॅडेट्स तांणी तांगेल आर्मीन तो ऑफिसर जातना एक लायक रिलेशनशीप आसल्यार ते आमकां डिप्लोमॅटिकली मस्त हेल्प जाता. म्हळ्यार एक पर्पजान तूं ते ट्रेनिंग तशें आसचें. तशें तांगेलो ट्रेनिंग करून मस्त जाण आमगेले फ्रेंड्स लायक जाताची. भुटान, तजिकिस्तान, बांगलादेश अशें मस्त कंट्रीज आतां कोण ऑफिसर कॅडेट्स येवन ट्रेन करताची. तांगेलो ट्रेनिंग करतना तांगेल कंट्री कल्चर आमकां कळटा, आमगेल कंट्री कल्चर तांकां कळटा तशें. ओके. आतां अखेर जेन्ना येवचे जाल्यार हे कार्यक्रम पळयत तशें आमगेल्या JSP समाजाचे मस्त चारक्यांक चेडवांक एक ड्रीम आसा पुरो. म्हळ्यार तांणी मिलिट्रींतून सेरोवका म्हूण सेरोवन तुगेले वरी जावका म्हूण आसता. आतां कार्यक्रम पळयत सहज जावन तांगेल्या मनांत हांव एक लेफ्टनंट जावका म्हूण ताणें खंय लागून सोर करका हे ड्रीम ताणें केन्ना पळोवका मागीर ते इम्प्लिमेंट कशें जाता. आमगेल कशें म्हळ्यार वी आर नेवर टू लेट टू जॉइन द आर्मी म्हणून हांव लेखचें. आतां केलो जन आसताची आतां कोण चेडू 8th 9th स्टँडर्ड आसताची ता वळीतान ಸ್ವಲ್ಪ तांगेल कॅरियर आनी थिंक करूं सुरू करताची. तस त्या टायमार तांणी प्रिपेर जावं जाल्यार NDA नावे TS एंट्री म्हणून आसा, टेक्निकल एंट्री स्कीम म्हणून. हे 2 एंट्री त्यांनी आफ्टर 12th स्टँडर्ड त्यांनी जॉइन जावेत टू जॉइन द इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स. तशें त्यांनी दे कॅन प्रिपेर इन दॅट डायरेक्शन. आतां कोणें 12th जाल्लो आसा जाल्यार ताणें NDA प्रिपेर करूं नाजाल्यार BSc करता आनी CDS म्हळ्यार एग्जाम आसा तशी तांणी ताका प्रिपेर करूं. कोणें BTech करता आसा जाल्यार टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्स एंट्री म्हणून आसा तांणी ताका प्रिपेर करूं. जाल्यार कोणाला पुरा जाल्ला MSc जाल्ला तशें जाल्यार आर्मी एज्युकेशन कोर म्हणून आसा. ते आर्मी एज्युकेशन कोर म्हळ्यार आर्मी तांणी आमकां इन्स्ट्रक्टर्स जावन शिकयताची. तांणी त्या एंट्री ट्राय करूं. तशी वेरियस एज ग्रुप्साक विंगड एंट्रीज आसा अप टू द एज ऑफ 27 years. तशी आमगेल समाज जनान कशी म्हळ्यार त्या विंगड एंट्री कशी वचता म्हूण तांणी ಸ್ವಲ್ಪ इंटरनेटार तांणी पळयल्यार तांकां ते आयडिया मेळटा आनी तांणी जॉइन जावेत. ओके. तांकां आयडिया मेळटा एक जाल्यार तांगेल्या आनम्मा कन्विन्स करका ते आनीक आतां तूं तुगेल्या आनम्मा कन्विन्स करच्यान तूं सक्सेस जाला तुका लायक एक सपोर्ट मेळ्ळें जायता म्हण तुगेल्या मना आशिल्ल्या आशेची तांणी ओपयलीची. तशी आनम्मा कसले म्हणटा की म्हळ्यार तुगेल्या आनम्मा न्ही विंगड आतां कोण चेडू वाला आनम्मा चेडू आश आसा तांगेल्या आनम्माक कशी पेटोवका ना मनान तेका बेजार आसता ना भंय आसता कसले पूण आशा पुरो तांकां कसले मॅसेज दिता कितें. हांव कसो सांगचें म्हळ्यार आर्मी जॉइन करता म्हळ्यार भिवका म्हळ्यार ना. एक रिस्क म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांत आसताची आसता. ते आमी खंयचे कॅरियरार आसो ते एक रिस्क म्हळ्यार आसता. बट ते रिस्क म्हळ्यार आमी एक आर्मीन तूं सर्व करून अशें रिस्क आसना ते एक लायक म्हूण दिसता म्हूण तातूंत आमगेले कमिटमेंट डेडिकेशन आसल्यार लायक फील्ड खंयचें ना म्हूण तुका दिसता. वय आमी म्हळ्यार आमगेल समाजान कशें म्हळ्यार तेजे प्रकार मिसकन्सेप्शन्स मस्त आसा. बट विंगड आमी स्टेट्सार पळयल्यार ते आनम्माक तांगेले चेडू आर्म फोर्सीस सर्व करता म्हळ्यार एक प्रायडा विशीं आमगेले चेडवांक पेटयताची म्हळ्यार एक तांगेले मनांत आसता. तशें एक कल्चर आमगेल्यान तो डेवलप करून एटलिस्ट हाज्या म्हळ्यार आमी आतां कशी रिप्रेझेंट करता पण ताज्या पयस चड जनान इंजिनियर डॉक्टर असल कॅरियर्स सोडून असल कॅरियर्सान तांणी मुखार वचता म्हळ्यार म्हाका एक दिसता. हय. सो कॅरियर म्हळ्यार बरें इंजिनियर डॉक्टर मात न्ही विंगडे आमी पळोवका जाता आनी तूं ह्या फिल्डान तूं मुगेल प्रकार JSP लोक मस्त उण आसाची म्हूण दिसता. बहुशा थोडे जाणां आशा पुरोची आत्तां थोड्या ते आनीक उणी जाता आसाची कितें म्हळ्यार बहुशा तूं म्हळ्यार ते कसके मनान ते वचून बसून आसता ते आतां तुगेले तसो मस्त चारक्यान ते धैर्य घेवन मुखार येवन आतां ते खंयचे तुमगे ट्रेनिंग परत जावन आतां लेफ्टनंट म्हूण तूं खंयचे एक बिरूद मेळ्ळा पळय ताजे नंतर आनीक एक
थोड्या जनाक धैर्य येवच्या पुरो म्हूण अखेर जाणू कसले मेसेज आमगेल्या कार्यक्रम पळयत आशिल्ले जनाक दिता की हांव कशें सांगचें म्हळ्यार आमगेल्या आर्मीन तूं सेव करचें म्हळ्यार त्या एक प्रावड मुमेंट आनी त्या मात न्ही इट्स अ नोबल प्रोफेशन म्हणून आमी सांगताची त्या आर्मीन तूं सर्व करचें म्हळ्यार ताका एक भाग्य जाय ताका एक योग जाय ते योग आमकां आसल्यार आमी आर्मीन तूं सर्व करतना आमकां ते कितले खूश जाता आनी ते सर्वीस करता करता आमी आमगेल्या देशा खातीर करची सेवा आमगेल्या समाजा खातीर करची सेवा म्हणटना आमकां ते मनांतू एक नमना तृप्ती दिता म्हण सांगचें आसा. ओके थँक्यू वेरी मच कापू श्रीधर शेणय लेफ्टनंट कापू श्रीधर शेणय आमकां सांगतानाच आमकां मस्त खूश जाता आमगेल्या समाजा लागून एक चल्लो ह्या लेवलाक पावून आनीक उन्नत साधन तूं करता ते आमकां खंडीत आमकां विश्वास आसा त्या तुगेलें एक जर्नीन तस पळय तुका देवाल आशिर्वाद स्वाम्याल अनुग्रह नित्य निरंतर असो म्हूण आमी मागून घेताची ऑल द बेस्ट अँड अगेन कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. तुम्ही इतले वेळ पळयला लेफ्टनंट कापू श्रीधर शेणय तांणी अर्थ ह्याच म्हयन्यांतू तांकां डेराडूनान जाल्ल्या एक कार्यक्रमांतू लेफ्टनंट म्हणचे एक अवॉर्ड मेळ्ळलो आसा ते घेवन तांणी आमगेल्या आज स्टुडियोंत बसून यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायडांत आमगेल्या युथाक कशी असल एक क्षेत्रांत वचेत म्हूण सांगिल्लें आसा. तुमी ह्या कार्यक्रम पळोवन अंतू आशिल्ले माहिती तुमी घेवन तशीच कोणाकय जो मिलिटरीन तूं सेरोका तांतू वचून सेव करता म्हण मनस म्हण जाल्यार म्हळ्यार युथांक तांकां ह्या कार्यक्रमांत तूं श्रीधर शेणय हांणी दिलेल्या माहिती पावत तसले प्रयत्न करायची म्हण सांगताची. सगळ्यांकय नमस्कारू देव बरें करो. धन्यवाद.